राजीबाब हांगा खूब दिसांचो हांगा लोकांचो त्रास हांगा चॉकअप जातालो, हांगा सिवेज प्रॉब्लम आसलो, लोकांक खूब त्रास जाताले आणि हातून बेगीन बेगीन काडलें काम करून आणि हांगाले लोकांचे सुविधा पळयली ती सांगूंक सोदता. हे काम खूप वेळ पेंडिंग आशिल्लें. हे पायप बस्टिंग आणि मॅन्युअल रिपेअर्स म्हणजे आम्ही पळयताले की ही सगळी लायन जी हांगा आसा एक 2-3 कडेन आसा स्ट्रेचीस ते थंय सदांच पायप चॉकअप जातालो आणि बस जातालो आणि परत परत ते रिपेरिंग करपाक त्रास जातालो. सो पयलींचे पायप आसले ते आतां सगळे चेंज करतात आणि जे 200 डायाचे पायप आसले आतां ते 280 मातशे मोठे घालपाचे पायप ताजो हो प्रोजेक्ट आसा आणि जंय जंय मॅन्युअल आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाल्यात. कॉलॅप्स जावपाच्या स्टेजीर आसा. सो जंय जंय कॉलॅप्स जावपाच्या स्टेजीर आसा ते नवे बांदतले, जंय रिपेअर करपा आसा ते रिपेअर करतले आणि असो दोनूय मेळून हो प्रोजेक्ट आसा. हातूंत बरी गोष्ट जातली की ह्या वाठारांत आनी चॉकअप म्हणटा ते जावपाचे चान्सीस कमी, सिवरेज भायर सरप तेंय कमी जातले आणि थोडो लोकांक मातसो त्रास जायत एक 10-15 दीस, पूण हो जालें जाल्यार हो वन टायम प्रॉब्लेम सोल्युशन जातलें. अरावंड 60 लाखाचें काम आसा आणि आमचे सिवरेज डिपार्टमेंटाचें तें काम हातांत घेतलां. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की हांगा एक जागृताय करपाक जाय. आमी एकदां खुबशे सिवरेजीन म्हणजे आमी कितेंय घालतात भितर, नाका आशिल्ल्यो गोश्टी तातूंत घालतात, मागीर चॉकअप जाता. सो एक जागृताय आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते आमचे आसा ते करतले आणि हो वाठार बरो निवळ दवरपाचो आमचो. आयज हे सासमे वाड्यान आयज सिवरेजचें काम चालू केल्लें आसा. आमचे वास्कोचे MLA दाजी सालकर आनी हांगाचे आमचे सोशल वर्कर स्वराज नायक तो खूब फाटीं पडून आमचे आमदाराक रिक्वेस्ट करून हांगा आयज टोटल 60 लाखाचें काम सिवरेजेचें काम चालू केल्लें आसा आनी हो जो काम आसा हे खूब लॉंग पेंडींग काम तो 10-12 वर्सां जालीं हांगा सिवरेजेचे खूब लोकांक प्रॉब्लम आसलेले. सो आयज खरेंच हांव आमच्या आमदाराक एप्रिशिएट करता की इलेक्शनान 8 महिने जावन सुद्दां तेणें आतां इतलें काम तें स्टार्ट केल्लें आसा आनी 2 दीस पयलीं तेणें मागरांचे वाठारांत थंय सुद्दां सिवरेजीचे खूब प्रॉब्लम आसले. थंय तेणें काल तेणें इनोग्रेशन केलें आनी आयज हांगा तेणें इनोग्रेशन केलें म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तुजो आवाज करपाक तुमी आज हांगा सासमळ्या भागार आयल्यार कितें सांगून दिसता तुमकां ह्या कामाचे भितर? आम्ही सगळ्याक पळयतात की सिवेज हो मेजर प्रॉब्लम असता आणि सिवेज ही कितली वर्सां पयलीं पायपलायन घेतलेली असता, त्या कारणान हांगा लोकवस्ती सुद्दां वाडलेली आसा आणि लोकवस्ती वाडल्या आणि सिवेज लायन पायपलायन आहा पळय तीच ओल्ड आसा. खंयसर तरी नवीन करपाची हांगा गरज आसलेली आणि खरोखरच हांव आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता आणि स्पेशल अभिनंदन करता आमच्या स्वराजाचें, जेणेन त्याच्या फाटल्यान आमदाराच्या फाटल्यान लागून ही काम करून घेतलेलें आसा. आयज जे लोकांक जे मायनर प्रॉब्लम जाता, मायनर न्हू अशें मेजर प्रॉब्लम तो सिवेज ब्लॉक जावप म्हणजे खूब मेजर प्रॉब्लम, तेजे वास घेवपा नजो. म्हाका दिसता ह्या वाठारांत समज ही सिवेज कंप्लीट जालें म्हणटकूच हांगा लोकांक कांय त्रास जावचो ना. जशें आमच्या आमदारान म्हटलां की थोडेशे 8-10 दीस मातसो लोकांक त्रास जातलो, तेजें सोसून घेवचें पळय. तो फुडल्या काळान प्रॉब्लम म्हणटा तो कंप्लिटली सॉल्व जाता. फक्त 8 दीस तुमी सोसून घेवपाचें. परत एकदां आमदाराचें अभिनंदन करता. जयंतान म्हटलें 10 महिने न्हू अशे 8 महिने जालेले आमदार जावन तेणी कामां खूब केल्या. आयज पळयत आसा तुमी वास्कोन फूल रोड डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा किंवा मांगरान सुद्दां मांगरांचे सिवेज प्रॉब्लम तो सॉल्व केलेलो आसा. आयज हांगा सासम्यान म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं कांय हांगा काम जाल्लें म्हाका दिसूंक ना, पूण आयज हांगा पयलें फावट काम दिसता. ताका अभिनंदन करता. तूं आयज हांगा लोकांचे हेल्प करपाक फुडें सरलेलो आसा. हो प्रॉब्लम तूं खूब फावटी जाय तें म्हाका खबर आसा. तूं आयज ताजे कडसून कोण घेतलो, तूं कितें सांगपाचें? सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते आमदाराचे हांव आभार मानता, कित्याक हो इश्यू खूब टायम जालो पेंडींग आसलेलो. आमी रेग्युलरली मांडलो, पयलींचे सुद्दां हेका आमी मांडलो, पूण हो जावनासलो. पूण एक खुशालकाय भोगता कित्याक आमच्या आमदारान एक इंट्रस्ट घेवन हो आमचे कामाक फुडाकार घेवन हें काम करून घेता म्हणून. सो हांव खूब आभार मानता श्री दाजी साळकर हेंच्यांनी हे काम आमचे करून घेतले. आनी हे सुद्दां हांगा सुद्दां ह्या वाठारांत खुबशीं कामां आहा जी आमी ऑलरेडी तांकां सांगलेली आहा. येता त्या दिसांनी आमकां दिसून येतली खुबशीं कामां हांगा घडोवन येवपाची आसा.